तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा म्हाका हे प्रभुपादाक होगुडसूचे प्रभुपादाल कीर्ती सांगचे एक हे अवकाश दिलेला का भागवत पुराण कोंकणी सक्कड सदस्याक मिगेले अनंतानंत धन्यवाद आणि मिगेल नमस्कार। तुमगेल बिझी स्केड्यूलान तो हे प्रभुपाद लीलामृत ऐकूचे एक तीव्र इच्छेन तुम्ही सक्कड जॉईन झालेले सक्कड वैष्णव श्रीक मिगेले कोटी कोटी नमन आणि कोटी कोटी धन्यवाद। हरे कृष्णा। सो आम्ही पुढले शनिवार प्रभुपादाले लीलामृतांतू प्रभुपाद प्रति हಳ್ಳಿ तो प्रति ग्राम तो ये हरे कृष्णा प्रज्ञे प्रचार कुरका म्हणून प्रभुपादाला अपेक्षा निजांतनु वैदिक पद्धती प्रकार मस्त सकड निबंधन म्हळ्यार ओ 7 समुद्र दांटून गेल्यार तो बहिष्कार जाता ते प्रभुपादान ते सकड केर केल ना प्रभुपादान कोणाक नीच जातीच्या सांगू नज कृष्ण प्रज्ञे कृष्ण भक्ती दिवच्या नज आणि कसं म्हळ्यार जनाल मन आम्ही या करून शे करूनच श्रद्धेनातीला उपदेश करूनच असं सकल नंबिक नातीला सांगूनच असं सकड वैदिक कट्टल असं ज्याला प्रभुपादान ते केअर करनी पुरा तर एकच मेन उद्देश कसं म्हळ्यार ग्राम हಳ್ಳಿ तो कृष्ण प्रज्ञे कृष्ण भक्ती प्रचार करचे उद्देशान चैतन्य महाप्रभुल हे मूवमेंट कंटिन्यू करची एक उद्देशम प्रभुपाद सकड कडेन वता तागेले एज भारी कष्ट दिता प्रभुपादक निजांत दिसता हांव तो एक कಡೆ बैसून भागवत ट्रान्सलेट कोरिया म्हणून दिसता जाल्यार परिस्थिती अशी असते की प्रभुपादक प्रयाण करपाची पडता कसं लागता म्हळ्यार नवे केंद्रांतू थंय कशी जाता असं म्हणून ते मॅनेज करूक ते सुपरवायज करूक ना तांकां ट्रेनिंग दिवच्याक प्रभुपाद उचकाची जाता आशिल्ले तशी प्रभुपाद कितली कंट्री भोंवता असता। आज आम्ही कसकसन पळया पॉइंट्स हांव सांगता। प्रभुपाद जगद्गुरु म्हणके नारद मुनी म्हणके भोंवता असता प्रभुपाद कशी नारद मुनी नारायण म्हणून भक्ती प्रचार करता 3 लोक संचार करता अशी प्रभुपाद प्रपंच पुरा भोंवता असता प्रभुपाद नारद मुनी म्हणता ते प्रभुपाद जगद्गुरु प्रभुपाद म्हणता जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। सो प्रभुपाद लंडन वता ऑगस्ट 1971 लंडन वता थंय न्यूयॉर्क 3 दिवस राबून तशी लंडन वता। नेक्स्ट प्रभुपादाक एक चडपड मिगेले आयुष्य उणें
मिगेल हाँ मंतार जला जालतीत बगे हाँ पूरा बुक बरोका मिगेल बुक प्रिंट जाओ का मिगेल शिष्यान पूरा ते पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट कर का तो संग प्रभुपाद हाँ एक आनो तुमक सक्कड हम दिता तुम्ही ऊत जाओ नो तुमगेल कर्तव्य करका कसल्या बुक डिस्ट्रीब्यूट करचे बुक दिवका म्हण प्रभुपाद सांगता आणि ते बुक्कान आईल दुड्डी एक चूर पण तुम्ही खावची जेवच्या का खर्च करू नये म्हणून प्रभुपाद सांगता ते पळया कशी म्हणून त्यान प्रभुपादाला आरोग्य वाईट जाता प्रभुपादाक आरोग्य वाईट जाता तेन्ना एकलो इंडियन CRB पांड्या म्हळेलो पूर्व आफ्रिका मोंबासान तो सांगता तो हंग येवन आसता लंडना येवन सांगता म्हळ्यार हांव पूर्व आफ्रिका अशें मोंबासान तूं थंय समुद्रा तीर आसा थंय लायक वतन आसा तुगे हेल्थ समजता तूं मोंबासा यो म्हणून प्रभुपादाक सांगता मागीर सप्टेंबर 9th 1971 प्रभुपाद नैरोबी वता नैरोबी टू ईस्ट आफ्रिकन एअरलायन्स म्हळेले एरोप्लेन 747 जेट एरोप्लेनारी प्रभुपाद नैरोबी एअरपोर्टार देंवता नेक्स्ट प्रभुपादाक थंय मस्त इंडियन आसता नैरोबीन जाल्यार प्रभुपादाक मूल जन कोण आफ्रिकन तांक प्रचार करता म्हणून त्या खातीर प्रभुपाद एक राधा कृष्ण देवस्थान खंय आफ्रिकन आसाची थंयची एक स्थापन कोरून तांगेल भाषा आफ्रिकनाल भाषा स्वाहिली भाषा ते तांक अर्थ कोर आम्ही इंग्लिश उलयची तांकां अर्थ जाल्यार प्रभुपाद तांकां प्रचार करूंक प्रयत्न करता मागीर प्रभुपाद एक तांगेले किनियाचे एक स्वातंत्र्याचे संबंध आशिल्ले एक चारित्रीक एक रूख आसता कामकुंज पार्क म्हळेले कामकुंज पार्कांचे एक व्हड रुखां म्हळ्यार तूं एक संकीर्तन करेसिता मागीर प्रभुपाद नैरोबी युनिवर्सिटीन तूं थंय उपन्यास दिता 2000 पशी चड स्टुडंट्स येताची मागीर प्रभुपाद समाधी म्हळेल कसं अर्थ म्हळेले सांगता ते आजी आमी पळया कसं समाधी म्हळेल कसं म्हळेल प्रभुपाद सांगता ते आमी आजी पळया सो प्रभुपाद हांव सांगेल फर्स्ट लंडन ऑगस्ट 1971 लंडनाक न्यूयॉर्का 3 दीस राबून लंडना येवन पावता थंय मस्त थंड लंडनात आता बेंगलोरा मस्त थंड जाला हांव आतां बेंगलोरा आसा मस्त थंड ताका ते शाल पांगून गेला त्यातनी कितलो थंड आसा पुरो लंडनात प्रभुपादाक कितले समस्या जावन आसा पुरो म्हळ्यार कळटा प्रभुपादाक कायनेस जाता ते वत ना सगळो दीस काळोकू पावसू प्रभुपादाक संधिवात आसा म्हळ्यार जॉयंट पेन ताजे निमित्त प्रभुपादाक आरोग्या वयर परिणाम जाता प्रभुपादाक अस्वस्थ जाता प्रभुपाद तेन्ना प्रभुपाद सांगता मिगेली ह्या शरिराक वयस जाता आसा ते वॉर्निंग दिता आसा म्हाका हें दिता आसा एच्चरीक दिता आसा कसं म्हळ्यार तुका प्राय जाला तुगेल काम तूं फास्ट स्पिडीली करका म्हळ्यार एच्चरीक दिता आसा प्रभुपादाक सांगता प्रभुपाद हांव जनाक सकट पुष्कना तरी जाल्यार कोण काम करता जन नवे तांकां काम करण्याची तांकां तितलो विश्वास ना प्रभुपादान सकणा पुश करका लकोका ते करा हे करा ते करा हे करा म्हणून मस्त लकोका जशी प्रभुपाद तागेले सेक्रेटरी श्यामसुंदरक निमगिता प्रभुपाद मिगेल पुस्तक इता प्रिंट जायना प्रभुपाद कोप इता हांगा पुस्तक नाची पुस्तक इता ना म्हणून प्रभुपादाक भारी कोप येता आतां आमकां बुक मॅरेथॉन शुरू जाता आमी बुक डिस्ट्रीब्यूट करता प्रभुपादाले बुक्साचे डिस्ट्रीब्यूशन बुक प्रिंटिंगा विशीं कित प्रभुपाद काळजी घेता अशें म्हणून हांतू कळटा प्रभुपादाक वस्त कोप येता श्यामसुंदर निमगिता बुक कैसे प्रिंट कित्या जायना म्हणून प्रभुपाद घट निमगिता व्हड पुस्तक इता ना इताक स्टॉक ना कसलाक भगवद्गीता एज इट इज इताक विंगड भाशेन पुरा प्रिंट जाय न्ही तेन्ना श्यामसुंदर
चिकेची तडफड येता सांगच्याक जेन्ना तेन्ना त्या तुगे तू दुसऱ्या जबाबदारी करना ती तुगेली जबाबदारी तू पळका तांनी करनी हानी करनी म्हणून तू सांगच्या ना तू पळका जीवीसी मेंबर जनाले काम बुक्स प्रिंट जात की ना इता प्रिंट जायना म्हणून ते पळका तागेल काम हागेल का प्रति एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ती म्हणून प्रभुपाद सांगता आम्ही कशी आहे कृष्ण प्रज्ञे आम्ही स्टुडंट्स मध्ये तो हाडची की कशी हाडचे ताका बुक्स जाव का लाख नीद काडचे आराम करचे ताजें प्रयोजन ना नीद काडका म्हाका आराम जेवका म्हळ्यार प्रयोजन ना म्हणून प्रभुपाद सांगता हांव पळय म्हणटारो हांव कितलो चुरक जावन काम करता मिगेल दुखून तुम्ही शिकू का म्हणून सांगता प्रभुपाद पळय हांव हे काम करता करता तरी मेल्यो तरी जाल्यार तेच एक पुण्य म्हणून हांव लेखता काम करनाशी न्हू ता आराम कर न्हू ते जीवन नाका म्हाका हांव काम करता 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 ट्रान्सलेशन करता करता प्रचार करता करता हांव मेल्यार मिगेल पुण्य अर्जुनाका कृष्ण भगवद्गीते सांगता तू रणभूमी तू मेल्यार तुका ती कीर्ती म्हणून सांगता तशीच श्यामसुंदर सांगता तू हे प्रचार करता करता तू मेल्यार तुका लाभची हे म्हणून प्रभुपाद सांगता इतले स्लोली हे प्रिंटिंग जावचे हे भारी एक दूषित स्थिती म्हळ्यार अनबॅरेबल हे असल सकट जावचे नज तुम्ही सांगच्या परचो सगळं काम सोडून तू ये पुरा विजिट करचे प्रयाण करचे हे परत सोड तुम्ही तू ट्रान्सलेट कर म्हणून तुम्ही सांगताची म्हाका तुम्ही प्रिंट करेन जाल्यार हांव ट्रान्सलेट करून कसं प्रयोजन म्हणून प्रभुपाद मस्त बेजारान प्रभुपाद सांगता प्रिंट करची प्रिंट कर जाल्यार हांव ट्रान्सलेट करून कसं प्रयोजन हांव तुमकां मस्त ट्रान्सलेट करून मस्त पेजेस दिवचे साथ जाल्यार तुम्ही हे प्रिंट करका हे प्रिंट करून जपानान तो निप्पन कंपनी आसा तांणी प्रिंट करताची तांकां पेटोवका म्हणून प्रभुपाद सांगता प्रभुपादाक चडप पड हे बुक्स प्रिंट जायत म्हळ्यार प्रभुपादाक टॉलरेट करूक जेन्ना बॅर करूक जेन्ना प्रभुपाद सांगता हांव अन्ना म्हणके तुमकां जावक आशिल्लें पुरो सकट हांव सौकर्य दिता आसा तुम्ही पुत्ताल म्हणके म्हाका अन्ना कसं जावका म्हळ्यार तुमगेल कर्तव्य करची तुमगेल कर्तव्य तुम्ही हे बुक प्रिंट करचे एक कृष्णाक सेवा म्हणून सांगता कोणेय जो एक हांव बरेल बुक एक बुक वाचल्यार तेगे जीवनाची चेंज जाता तशें तुमकां कळना हाजी इम्पॉर्टन्स कितले बुक डिस्ट्रिब्युशन तेंचे प्रभुपाद सांगता आतां बुक माराथॉन आयला हे आमकां एक मेसेजाची प्रभुपादान सांगची पुरो जनान बुक डिस्ट्रिब्यूट करका बुक डिस्ट्रिब्यूट इता म्हळ्यार कोणेय पण ते एक बुक वाचून तागे लायफ चेंज जाता बुक डिस्ट्रिब्युशन करका म्हणून प्रभुपाद हांगा सांगता सो आतां बुक माराथॉन येता म्हणलें आमी एक एम दवरका आमी एक 5 भगवद्गीता कोणाक दिता एक 10 सान बुक पुणी कोणाक हांव डिस्ट्रिब्यूट करता 365 days नाका आतां जायना व्हडणे एक 365 दिवसांचो एक 5 भगवद्गीता कोणाक डिस्ट्रिब्यूट करू जायना एक 10 स्मॉल बुक पुणी कोणाक दिवचे जायना प्रयत्न करू जायना खंडित साध्य आसा ते आमी एक एम घेवका हांव केन्ना न्ही हांव ह्या कोचें न्ही वगळ सुटणे मिगेल केन्ना एक एम आसता हांव एक 20 पुणी भगवद्गीता हांव होल इयर मिगेल हांव घेवन दवरून दिवचे 20 भगवद्गीता आनी 20 स्मॉल बुक्स पुणी हांव डिस्ट्रिब्यूट करता म्हणून हांव एम दवरून घेवचे हे मिगेल गुरू महाराजाक सेवा म्हणून हांव लेखून हांवें लेखचे ते हांव संकल्प करता गुरू महाराज म्हाका हेल्प करता हांवें मंगळुरा आशिल्ले तेन्ना ते वैकुंठ एकादशी वेळार हांव एकलीच बुक घेवन वोन पुरा आमची गेला पुरा डिस्ट्रिब्यूट केला तशी
त्या इंटरेस्ट आसता ह्या मिगेल गुरु महाराजा सेवा प्रभुपादाक सेवा प्रभुपादा हे प्रितीच काम बुक डिस्ट्रीब्युशन करचे म्हळ्यार आमी एक संकल्प करून एटलिस्ट 2-3 भगवतगीत पूण दिता एक स्मॉल बुक्स पूण डिस्ट्रीब्यूट करता म्हण एम दवरले प्रभुपादाक बद्दची बारीक खुशी जाता बुक डिस्ट्रीब्युशन केल्यार जशे प्रभुपाद सांगता हे कृष्ण प्रज्ञे हाडूक हे बुक्सच आमकां हेल्पफुल जावचे हे बृहत मृदंगा बुक्स वांटूच म्हळ्यार इट्स अ बृहत मृदंगा व्हडले मृदंग वाजला म्हणके म्हण प्रभुपाद सांगता तेन्ना प्रभुपाद सांगता मिगेल गॉड ब्रदर्स आनी पुरा तांणी निमगेताची कसं बुक्स तुम्ही भागवत प्रिंट करनिवे अशे तुम्ही करनिवे म्हणून पुरा निमगीताची एक हांव सांगता हे बुक डिस्ट्रीब्युशन आयिल्ल दुड्ड एक पैस समेत तुम्ही खावचे जेवच्याक खर्च करू नज हे अपास प्रिंटिंगाक अपास हाका बुक्साक यूज करका म्हणून सांगता प्रभुपाद तेन्ना श्याम सुंदर हे प्रभुपाद सांगता आसता तशी एक न्यूज येता ते जपानांत डायनिपन कंपनी दाखून कसं म्हळ्यार जर्मन भाशेंत ईशोपनिशद प्रिंट जाला ते बोटारी युरोपात पेटयला अशें तशें म्हणून तशी प्रभुपादाक हें सांगूंक जाता प्रभुपादाक भारी चिकेची हेल्थ इम्प्रूव जाला डावन जाल्यार प्रभुपादाल हेल्थ चिके इम्प्रूव जाला म्हणजे जाता प्रभुपाद मस्त वीक जावन आसता प्रभुपाद जाल्यार बुक प्रिंट जाता म्हळ्यार ताका चिकेची धैर्य येता के प्रभुपादाक शक्ती येता के प्रभुपादाक तशी एक रणचोर म्हळ्यार प्रभुपादार शिष्य सांगता कसं म्हळ्यार तो हांव रणचोर म्हळ्यार कशी प्रभुपाद आसता म्हळ्यार तांणी शिष्य तांणी पळयले जनांना सांगची हे रणचोर म्हळ्यार शिष्य सांगता हांव एक दिवस रात्री मस्त वेळ तनका निद्दे नाशिल्लो 1 घंटे तनका प्रभुपादाल कुडा देखून प्रभुपाद डिक्टा फोन देखून प्रभुपाद ट्रान्सलेट करता आशिल्लो ताका पळोवका म्हणून आसता प्रभुपाद कसं करता म्हणून ते बीग घालचे वट्ट आसा न्हू ते वट्टा देखून अशी पळयता जाल्यार दिसतना प्रभुपाद हगूर ते वाजून डिक्टा फोना देखून सांगता आसता प्रभुपाद तेन्ना थोडे वेळान प्रभुपादान सांगचे बंद जाता वो लेखता रणचोर हांव भागला भायर राबला म्हणून प्रभुपादाक कळ्ळें दिसता म्हणून लेखता तशी पुरा लंडन नगराची लंडन सिटीची न्हीद दोन आसा प्रभुपाद जाग असून बरयता कोणाल खातीर आमगेल खातीर प्रभुपादान कृष्ण भक्तीन तूं वयर येवन आमगेल उद्धार जावका सगळ्या आत्मा फॉलन सोल्स बद्ध आत्माला उद्धार जावका म्हणून प्रभुपाद रात्र भर न्हिदतना अशी भागवत ट्रान्सलेट करून आसता तशी प्रभुपादान ताका रात्री मात चिके शांतीन तें ट्रान्सलेट करूं जावचें आशिल्लें त्या खातीर प्रभुपादान ह्या ट्रान्सलेशन रात्रीची करचें आशिल्लें एक म्हणटा लंडनांत तूं प्रभुपाद केन्नाय सॉक्रेटीस तागेले तो एक फिलॉसॉफर न्हू तागेले विशय आनी तागेल फिलॉसॉफी आनी आमगेल फिलॉसॉफी कंपेर करून डिस्कस करचें आनी ताजेर एक बूक बरयला प्रभुपादान तशी ऑगस्ट 14 प्रभुपाद लंडनांत ह्या कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट करता नेक्स्ट डे प्रभुपाद एपियरन्स डे तुमकां गोत्ता नंदोत्सव दिवस कृष्ण जन्माष्टमी हे दिवसाची प्रभुपादाले बर्थडे एपियरन्स डे म्हणून म्हणटाचे आमी एपियरन्स डे सेलिब्रेशन आसता पुरा जन प्रभुपादाक विशय होगळसून तांणी तांगेले सांगताची प्रभुपाद तूं मस्तू वस्तू वांचता तुगेले गुरु महाराजाले दिल्लेले केल्लेलें काम गुरु महाराजा तुका दिल्लेलें काम तूं कंप्लीट करका म्हणून पुरो सकड सांगताची ग्लोरीस प्रभुपादाले तेन्ना प्रभुपादाले कांय नज कंटिन्यू जाता प्रभुपाद सांगता 2 घंटे शिवाय चड प्रभुपादाक न्हिदूच जायना ते 2 घंटे आमकां 2 घंटे न्हीद उणी जाल्यार 4 घंटा उठका
हांव 6 घंटा उठशिल्लें 4 घंटा उठयलें आजी म्हाका हो न्हीद पावना अशी जाता तशी जाता म्हणून म्हणटा जाल्यार प्रभुपाद 2 घंटे न्हिदत आशिल्लो 2 घंटे न्हिदत आशिल्लो एका पंथा दिसाच्यानी माती गुलाम जाता असं म्हाका हांव हरे कृष्ण जप करता चुक्कना अशें म्हगेलें बूक बरयता खंयचीची कामां प्रभुपाद नेवान सांगून करनाशे राबना हांव 2 घंटे न्हिदचे म्हाका न्हीद काणी मात गुंतास अशें म्हूण कसलीय सांगनाशी प्रभुपाद कसले नेवां सांगनाशी प्रभुपाद बरयता आसता सगळें काम बरयता एक दिवस श्याम सुंदर सांगता एक शिष्य सांगता कशी प्रभुपाद लायफ म्हणलें श्याम सुंदर अरविंद प्रभुपाद आले रुमा भायर न्हिदून आसताच तेन्ना प्रभुपाद श्याम सुंदर म्हणून आपयलेलें आयकता आयकतना म्हळ्यार एक अगत्य अगत्य श्याम सुंदर म्हणून आपयता केन्ना आपयनाशिल्लें प्रभुपादान आपयतना थट्टनी श्याम सुंदर उठा न्हू प्रभुपादाला रुमा ते कडेन धांवन वतना बागेल काडतना ते प्रभुपाद थंय पडला प्रभुपाद थंय पडला तेन्ना प्रभुपाद उखलतना प्रभुपाद एक बॉम्बे म्हणके हगूर बॉम्बे म्हणके दिसता की ताका सांगता श्याम सुंदर बॉम्बे म्हणके दिसता प्रभुपाद उक्ಕೊಂಡು हंतला नित्कार इतके थंड नवे मस्त कंबळी रग्ग आणि सकड पांगुरता हीटर आणि पुरा घालता प्रभुपाद उलयना दोळे सोडयना तशी जाता श्याम सुंदराक जोर भंय जाता थोडे वेळान प्रभुपाद दोळ सोडता दोळ सोडून सांगता ते मीर पेपर ते पेपर ते वाट्टून ते हें करून घेवन यो म्हणून सांगता श्याम सुंदर वचून वासरी वचून त्या मीर वाट्टून ते एक हें मुद्दशी गट्टी वाट्टून घेवन येता ते मिगेले निडलार घस्टी म्हणून सांगता तेन्ना श्याम सुंदर तशीची घस्टिता घस्टून जातर प्रभुपाद न्हिदता ते दीस सकाळी 7-8 घंटे तनक उठयना प्रभुपाद आले चेतना कित्त घट्टी आशिल्लें म्हळ्यार हांव कृष्ण प्रज्ञे प्रचार करता हांव बुक्क बरोवका ते चेतनेची ताका शक्ती दिता आशिल्ली सांगताचे मिगेल मायन सांगचे आशिल्लें प्रायज तरी शक्तीन युक्तीन काम करता म्हणून युक्ती म्हळ्यार काम केलेलं ते ह्या आशिल्ली पळय शक्ती युक्ती म्हळ्यार एक हो तशी कर कशें करता म्हळ्यार एक युक्तीन काम करता म्हणून तशीची हांव प्रभुपादाक त्या चेतना शक्ती दिता हांव करता म्हळ्यार एक अजून शक्ती दिवन प्रभुपाद उठयत मृत्यूक जय करता प्रभुपाद मृत्यूक जय करून संपूर्ण जावन चेतर म्हळ्यार संपूर्ण जावन लायव्हली जातके प्रभुपाद तशी जालेलो प्रभुपाद तशी म्हणटा ते एक लंडनांत एकलो बी आर.बी. पांड्या म्हणलो एक इंडियन मेळटा तो सांगता प्रभुपादाले कंडिशन आफ्रिकांत मोंबासा म्हळे कडेन मिगेल घर आसा तूं थंय वस थंय समुद्राचे तीर थंय वतनी आसा तूं वस लायक तुगेलें आरोग्य समजता म्हणून सांगता प्रभुपाद कशी प्रभुपादाले खंय वचो प्रचार करच्याक ते अवकाश की प्रचार करता म्हळ्यार उद्देश प्रभुपाद खाली तागेले आरोग्या खातीर मात्र न्ही प्रभुपाद एक आफ्रिका कंट्री मात्र सोडलेले आफ्रिका कंट्रीत प्रचार करता म्हणून तशी प्रभुपाद प्रचार करूंक सुरेख 3 महिने फुडें ब्रह्मानंद स्वामीक आनी जगन्निवास स्वामीक तांकां पेटयता थंय कशी प्रचार करची म्हणून मागीर थोडे दिवस नंतर आनी एक भवानंद आनी नरनारायणक मोंबासाक पेटयता तांकां मोंबासाक पेटयता मागीर तो ब्रह्मानंद स्वामी एक जगन्निवास ताका 2 जणांची थंय प्रचार करता आशिल्ले पूर्व आफ्रिकांत तशी मागीर 3 महिने नंतर भवानंदानी भवानंदानी नरनारायण पावताची तांणी सांगताची प्रभुपाद येता आसा हांगा म्हणटा तांकां भारी खूश जाता
प्रभुपाद आयल म्हळ्यार तांकां फाटी बल आयला मुको प्रभुपादान प्रचार करच्याक आयल म्हणजे तांकां भारीची खुशी जाता. हाजी पुढची काणी सांगता आसा कशी ब्रह्मानंद स्वामीक कशी कसकसन जाल्ले आफ्रिका येवची कशी पुढे कसकसन जाल्ले म्हळें एक इन्सिडेंट सांगता पळयाची कित तांणी शिष्य कष्ट भुगेलींची म्हळ्यार हातून कळटा. आज आमकां इस्कॉन सुलभ दिसता पुरो जाल्यार तेन्ना प्रभुपादाल शिष्यान कितले कष्ट भोगल्यांचे प्रचार करूंक म्हळें कळटा. ते ब्रह्मानंद स्वामीक प्रभुपाद सांगता तूं पाकिस्ताना वच म्हूण सांगता. पाकिस्ताना वच म्हणटा तो फ्लॉरिडा दाखून ओरिएंट एक्सप्रेस थ्रू तो या प्रयाण करता. प्रयाण करतना तेन्ना 1971 तूं पाकिस्तान युद्धाचे पुरो सकड हे आसा युद्धा फिवर म्हणून सांगताचे वॉर फिवर थंय आशिल्ले निमित्त प्रभुपाद अयो ताणें वचचें नाका म्हणून लेटर बरयता. लेटर बरयलें तें लेटर पावना तो कसो करता ब्रह्मानंद स्वामी टर्की जावन पाकिस्ताना वचच्याक वता. टर्कीन तूं कीर्तन करतना ताका अरेस्ट करताची कसं म्हळ्यार टर्की मुस्लिम कंट्री न्हू थंय क्रिश्चन प्रचारक हो म्हणून क्रिश्चन धर्म प्रचारक म्हणून ताका अरेस्ट करताचो. तो जैला आसता. कितले कष्ट भोगतात म्हळ्यार तेनका जैला दुखून मागीर ताका बिडुगडे जातरी मागीर पाकिस्ताना वता तांणी. पाकिस्ताना गेले रे थंय मुस्लिम जन तांगेल वेर थू करताच के ब्रह्मानंद स्वामी वेरे थू करताच के तांणी कीर्तन करतना तांगेल निडला वेरेशे तिलक पुसून तुम्ही हांग तर आयला रे आनी दिसल्यार तुमकां सिगोण दवरताचे म्हणून म्हणताचे के मुस्लिम. तेन्ना थंय हिंदू जन आसता न्हू तांणी तुमी जाल तितलो बगी हांग दोकून वच्चाची म्हणून सांगता के ब्रह्मानंद स्वामी कनी तांच्या शिश्याक. तशीची प्रभुपाद तांणी तशी मुंबईक वताची पाकिस्तानाक मुंबईक वता. प्रभुपादाक हे न्यूज कळटा. ओ न्यूज कसं येता म्हळ्यार प्रभुपादाल कृष्ण प्रचारकाक हांकां दिवश मारले म्हणून प्रभुपादाक न्यूज कळटा. प्रभुपादाक भारी भेटता. मागीर ब्रह्मानंद स्वामीक पळयले प्रभुपाद इतले कुशीन तांकां फुटोवन धरता के म्हळ्यार ताका पळोवंक म्हणून युद्ध मिगेल शिष्य मिगेल पूत तांकां दिवश मारली की म्हणून प्रभुपाद मस्त दुःख पाविलो. तांकां पळय सुद्दां जिवंत पळय सुद्दां प्रभुपादाक इतली खुशी जाता की फुटोवन दोन प्रभुपाद रडतकय आमी पोट्टां जालेली चेडूं पळय सुद्दां कशी जाता तशी प्रभुपाद त्या ब्रह्मानंद स्वामीक फुटोवन दोन प्रभुपाद रडके मिगेल हांव सांगील म्हणून तुगेल प्राणा तूं अपाय हाडटशिल्लो तूं आयलो न्हू म्हणून संतोष जाता प्रभुपादाक. तशी त्या ब्रह्मानंद स्वामीक प्रभुपाद पूर्व आफ्रिकाक हे पुढे पूर्व आफ्रिका वचचे कशे पुढे हे जाल्ले इन्सिडेंट्स कशे त्यांनी प्रभुपाद शिष्य प्रभुपादान सांगील तशी काम करता आशिल्ले म्हळें हे इन्सिडेंट्सान आमकां कळटा. तशी नेक्स्ट नैरोबी सेप्टेंबर 9, 1971 प्रभुपाद ईस्ट एअरलायन्स 747 जेट विमाना थ्रू थंय पावता. प्रभुपाद केन्नाय देंवतना एक वॉकिंग स्टिक हातांत एक वाईट प्लास्टिक पेटके हँड बॅगशी तांतू कसले प्रभुपादान ट्रान्सलेट करचे बेंगॉली बुक्स आनी ते पुरा ते डिक्टाफोन पुरो तांतू ते घेवन देंवन जातरी एअरपोर्टा भायर एक रुमांत थंय प्रभुपादाक बसच्या खुर्चेनी अरेंजमेंट्स करून आसता की कितकी इंडियन्स आफ्रिकन्स कडेन येवन आशिल्लींची पत्रकर्ता तांणी पुरा येवन आशिल्ले. प्रभुपाद थंय पत्रकर्ता निमगीताचे कसले तूं हांगा हिंदू जना खातीर मात्र आयला म्हणून प्रभुपाद ना हांव प्रत्येका खातीर आयला म्हणून सांगता. प्रभुपाद तांणी पत्रकर्ता इंडियनाची तो निमगीता प्रभुपादाक या हांगा किन्यांत पुरा मस्त जन फ्रेंडली आसताची तांणी ब्रदरली अफेक्शनर आसताची
तांकां तूं प्रचार करूं आयिल्वा म्हणून प्रभुपाद सांगता ना केन्नाय या ब्रदरहूड हे पुरो सकड कृष्ण प्रज्ञेर आसला मात ते कंप्लीट जाता ना जाल्यार ते या डिस्ट्रॅक्ट जावन वता ब्रदरहूड कृष्ण प्रज्ञे आसली जाल्यार तेन्ना तुका हे कंटिन्यू जाता कृष्ण प्रज्ञे ब्रदरहूड ना जाल्यार ते ब्रेक जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता आमगेले कसले म्हणारी आमगेले एकची कृष्णाका भक्ती सेवा करचे भक्तिमय जीवन करचे तेच आमगेले एक ध्येय त्या सगळ्यांक खुशी दिसता म्हणून सांगता तशी प्रभुपाद नैरोबीतूं एक रात राबता मागीर नेक्स्ट एक सांज विमानांतूं मोंबासा वता मोंबासा कसले ते समुद्र तीरारी ते वत प्रभुपाद हेल्थ इम्प्रूव जावचे ते वता थंय हांव सांगिल्लें म्हणके कोणाल घर कडेन वच श्री आर.बी. पांड्याल घर कडेन वता प्रभुपाद आर.बी. पांड्या आसतना तांगेले जन पुरो प्रभुपाद वेलकम करताची कूड दिताची प्रभुपाद समुद्र तीरा वयले वत हे ते पळोवन प्रभुपाद खांकेनी आशिल्ली प्रभुपाद खांकेनी राबता ते रेस्ट घेवन पुरा अपास प्रभुपादाक खांकेनी राबून अपास आरोग्य चेतरिसता तशी प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार श्यामसुंदरांनी प्रभुपादाला केन्ना डिस्कशन करचें फॉरेन फिलॉसॉफी आनी आमगेली इंडियन फिलॉसॉफी कंपेर करून हांगा फॉरेन पॉलिसी प्रकार हांव आस हांव तेन्ना प्रभू सांगता हांव म्हळेलें कृष्ण सांगता हांव आस म्हणून अहम एवासम एवाग्रे म्हळ्यार हांव फुडें आशिल्लो आतां आसा आनी आसता हांव म्हळेलें कृष्ण म्हणून सांगता तशीच कृष्णाले अंश जावन आशिल्लें हांव कोण आत्मा आत्मा केन्नाय आसता केन्नाय आसता फुडें आशिल्लो आनी केन्नाय आसा ताका नाश ना आत्माक नाश ना प्रभुपाद ते फिलॉसॉफी आनी आमगेली फिलॉसॉफी कंपॅरिजन सांगता मागीर नैरोबी सप्टेंबर 18, 1971 प्रभुपाद कशी प्रचार करता म्हणून दाखयता तो प्रभुपाद थंय नैरोबी मस्त इंडियन आसाचे तांगेले तीन दिवस एक इंडियन घर कडेन रावता इंडियन्सांनी पुरा तांगेले रूम सोडून दिवन प्रभुपादाक भारी या करताची भारी लायक ट्रीट करताची भायले पुरा लायक रांदप करून प्रभुपादाक दिता जाल्यार प्रभुपाद ना प्रभुपाद 3 दिसा पाशी चड कोणाले घर कडेन राबय नाके प्रभुपाद तांकां प्रभुपाद भारी खुश प्रभुपाद एक आत्मीय भावना तांगेले घर कडेन आसता एक तांगेले घर कच मेंबर्स एडल्ट जावन एडजस्ट जावन आसता प्रभुपाद कृष्ण प्रज्ञेचे एटीट्यूड न्हय तांकां भारी खुशी जाता के प्रभुपाद विनय मोवाळ्यान उलोवचें चंदकून विनयर उलोवचें तांकां ते अट्रॅक्ट करता के पुरा इंडियन्साक दिसती तशी प्रभुपाद इंडियन फॅमिलीचे पुरा फ्रेंड आनी गुरू समीत जाता के प्रभुपाद पुरा ते नैरोबी पुरो इंडियन्स भारी प्रभुपादाक लायक करता म्हळ्यार प्रभुपादाल तितले विनय आसता तितले फ्रेंडली आसता प्रभुपाद तशें तांकां भारी खुशी जाता तशें इंडियन फॅमिली प्रभुपाद फ्रेंड आनी गुरू जाता वैष्णव गुरू जाता तशी प्रभुपाद एक म्हणटा ते गुजरातीस चड नैरोबीन तेन्ना ते एक श्री देवाजी धामजी म्हळ्यार तागेले घर कडेन आपयता तागेले देवाक कुडकी देवता ग्रह म्हणून सांगता ते पुजा ग्रह ते ह्या करका तूं येवन ते उद्घाटन करका की ओपन करका की म्हूण ताका ते आपयताचे तेन्ना प्रभुपाद तांणी तो देवाजी धामजी सांगता प्रभुपादाक एक डियर स्किन ताजे वेर बैस म्हणटा ना आमी ताजे सकड बैसनाची वैष्णव आमी डियर स्किनार बैसनाची म्हूण सांगता प्रभुपादाक खुर्चेर बसकारून प्रभुपादाले पाय धुतके पाय धुवन मागीर गुलाबी पेटल्सान धुतके मागीर
पायाक चंदन लायतके कुंकुम लायतके मंत्राक्षत घालतके मागीर हे कसने मोगारे पूल घालतके ते कुंकुमाने घालताना प्रभुपादाले उंगुष्टनी तांबडे जातके ते मंत्राक्ष दवेदेव मंत्राक्ष ते मोगारे पूल ते कितले चंद दिसतके प्रभुपादाल पाय तितले चंद हानी फॉरेनर्स सुरे पळोच हे पर सकड तांकां गोत्तू ना आता आम्ही पुरा सकड आम्ही सकड आमगेले काशी मठा स्वामी गोकुळ मठा स्वामी सकड म्हळ्यार पाद पूज करचे म्हळ्यार क्रम आस पळय तशीचे ह्या पाद पूज करचे हे तांणी पळयलें ना ते पळोवन तांकां भारी आश्चर्य दिसता हे कितले चंद क्रम म्हणून तशी फॉरेनर्साक दिसतके तशी प्रभुपादाक इंडियन्सा मात प्रिचींग करचे ताका कुश ना आशिल्लें प्रभुपादाक ते आफ्रिकन मूल जन आशिल्ले आफ्रिकनाक प्रचार करता म्हणून आसता हानी शिष्य लेखताची तांकां इंग्लिश येना काय ना तांगेल भाशा स्वाहिली भाशके तांकां भाश इंडियन्साक प्रीच करची इजी तांकां आफ्रिकन्साक कशी प्रीच करचे म्हणून सांगता जाल्यार प्रभुपाद ना हे आफ्रिक देश तांणी यजमान तांकां प्रीच करता म्हणून प्रभुपाद सांगता तशी एक राधाकृष्ण देवालय ते आफ्रिकन्स आशिल्ले कडेन एक ओपन करता थंय बागेल ओपन कोण कीर्तन करतके कीर्तन केल्यार पूरा 5 निमिष भीतर पूरा जन भरताच के पूरा तांणी काळे जन इलिटरेट जन बाज्य बरोवचे यानाती जन तांके कसं की क्युरियोसिटी हे कसं घेता कसले म्हणून तांणी येता की हसताची हसता चप्पळ मारता कीर्तन येतो भागवहिसताके तेन्ना ब्रह्मानंद स्वामी सांगके मस्त जन आयले प्रभुपाद म्हाकाय आपण हरी म्हण प्रभुपाद हुशार ना न्हू पूण नाका तूं येवचें ना म्हाका वचपाचीच येवपाचीच म्हणून प्रभुपाद सांगते मागीर प्रभुपाद येवन घेवन येता प्रभुपाद रेशमेचे म्हळ्यार सिल्काचे सॅफ्रन धोती कुर्ता घालून येता एक नमूने एक उजवाड एक तेजोमय म्हळ्यार तितले एक ब्राईट ऑरा देखून आयला म्हण प्रभुपाद एक देवशी आयला म्हणके दिसतके प्रभुपाद स्टेजार चोड कीर्तन करतके उपन्यास करतके तांकां अर्थ जायना जाल्यार भारी गौरव दिताच तांकां इंग्लीश असतना तांणी स्वाहिली भाशा करचे प्रभुपाद भारी खुश जातके तांकां प्रभुपाद सांगतके तांगेले येद्राक आमगेले कार्यक्रम मस्त सिंपल जावन आसका प्रसाद दिवका तांकां फ्रीली बुक दिवका आनी मृदंग करताळ वाजून हरे कृष्ण कीर्तन करका हाका पूरा हिंदू जनान कॉन्ट्रिब्यूट करका या आफ्रिकन जनाक कृष्ण भक्ती कृष्ण प्रज्ञे हाडूक पूरा हिंदू जनांक सहकार दिवका म्हणून सांगता तशी एक थंय किनियाचे एक फ्रीडम फायटींग एक पार्क आसता ताजे नाम कामकुंज पार्क ते एक व्हड रुखा सकड डिवोटीज म्हळ्यार शिष्य पुरा सकड वचून कीर्तन करता की थंय एकलो यूथ येवन स्वाहिली भाशान आनी इंग्लिशान सांगिल्ले ट्रान्सलेट करतके सकड जना भारी खुश जातके भारी हांगेल प्रोग्राम एक यशस्वी जातके तशी प्रभुपादाक येवन सांगता प्रभुपादाक भारी खुशी जाता आता 1960 न्यूयॉर्कान प्रभुपादान वॉशिंग्टन स्क्वेअर पार्कांत सुरेख कीर्तन केलें तेन्ना कशी प्रभुपादाक एक विक्ट्री मेळ्ळी तशीच प्रभुपादाक भारी खुश जातके प्रभुपाद सांगता आफ्रिकांत इंडियन्सा मात न्ही आफ्रिकाक आमी इम्पॉर्टन्स दिवका म्हणून सांगता मागीर नेक्स्ट प्रभुपाद नैरोबी युनिवर्सिटी वचून थंय प्रवचन दिवच्या वता थंय कितले 2000 स्टुडंट्स येता की आनी केलो जन पुरो सकट भायर दोखून कंडे दोखून आनी सकट प्रदेश कितले जन के प्रभुपाद सांगता ब्रदर्स म्हणून आपयत के प्रभुपाद तुमकां वेलकम आमी ಒಟ್ಟು काम करया म्हणून सांगता फुल वर्ल्ड ये कृष्ण प्रज्ञेक मेळका आमकां मेळका म्हणून राखता आसाची तुमी लेखताची आमी युरोपियना कॉपी करका अमेरिकानाका कॉपी करका म्हणून जाल्यार
या एटॉम बॉम्ब युद्ध तरी जाल्यार पुरो वता जाल्यार तुम्ही कृष्ण या कृष्ण प्रज्ञे या मोमेंट येयाची आमगेले तत्व अर्थ करून घेयाची म्हणून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता येयाची म्हणून प्रभुपाद सांगता सक्कट जन खुशेन चप्पाळ मारतात के प्रभुपादान सुरेख सांगेला हांगा जन आका कृष्ण भक्ती दिवचा येलो खाली इंडियन्साक मात न्ही ना अमेरिकांसा मात न्ही म्हणून सांगेल प्रभुपाद साबीत करून दाखयता दूरदर्शन कार्यक्रमांत मंबोलिया थंय पार्टिसिपेट करता थंय दाखयता चैतन्य महाप्रभू ಒಟ್ಟು आशिल्ले जन कीर्तन संगड ते ग्रुप ते दाखयता कोण चैतन्य महाप्रभू देव म्हणटा देव खंय येता देवच्या साधना येता देव देव मनुष्या रुपार येता म्हणून प्रभुपाद सांगता कित्या म्हळ्यार येसू क्रिस्तू महम्मद तांणी पुरो सकड देव दैव शक्ती घेवन आयिल्ले जन इताक देव येताचीच म्हणून प्रभुपाद सांगता प्रभुपाद सांगता कसं मनशाक मस्त कामश पुरो जाल्यार म्हाका यो म्हाका देवाक सेव करूं जायना म्हाका कृष्ण भक्ती करूं जायना जप करूं जायना ते करूं जायना हे जन म्हणून आमी काळे जन आमी गोर जन आमकां करूं जायना ना ना सगळ्यांक करूं जाता हे प्रशुद्ध भक्ती सेवा भावना सगळ्यांक फॉलो करूं जाता कसले अड्डिया ना म्हणून प्रभुपाद सांगता आनी इंडियन्स सांगता नैरोबीन तूं एक सेंटर ओपन करूंक तुमी पुरा हेल्प करूं का आमकां राबचे एक जाग जावका म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर प्रभुपाद सांगता ते नैरोबीन हांगा नैरोबीन कसं एक रूल कसं कानून गव्हर्मेंटा कानून म्हळ्यार 10 वर्ष नंतर कसली प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आसल्यार त्या गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी जाता ताका ताची कितली 10% गव्हर्मेंट दिता तशी ह्या सकट जायना आमी 50 वर्स बांदता म्हूण जाल्यार न्ही बांदता म्हूण जाल्यार आमकां आमगेली प्रॉपर्टी आसता न्हय अशें म्हणून सांगता प्रभुपाद सांगता आमी एक सुप्रीम कोर्टाचे जज समेत तिलक दवरून वैष्णव तरी जाल्यार आमगे मुवमेंट सक्सेस जाला म्हणून सांगता पूरा लीडर्स पॉलिटिकल लीडर्स प्रति एक वैष्णव तिलक जन वैष्णव तरी जाल्यार आमगेले सक्सेस जाला म्हणून सांगता एक समाधी म्हळ्यार कसले म्हणून प्रभुपाद एक लायक एक्सप्लेन करता आसा त्या विशय सांगून हांव एंड करता समाधी म्हळ्यार कसं म्हळ्यार साधारण समाधी म्हळ्यार एक अंतर बसून मेडिटेशन करचे समाधीर वचचे ताका योगान तो समाधी लास्ट यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार पुरो सकट ताजे लास्ट स्टेज समाधी म्हळ्यार साधारण ध्यान करचे समाधी योगिनी एकांत स्थळा वचून प्रशांत स्थळा वचून ध्यान करून समाधी पावचे म्हणून प्रभुपाद जाल्यार प्रभुपाद सांगता ताजी अशी चड समाधी म्हळ्यार कसं म्हळ्यार कृष्ण प्रज्ञे आंदोलन वृद्धी करूका आमी प्रयत्न करता हाजेन भक्ताक लाभ जनाक लाभ आमी गुरु सेवक जावन काम करता ये केन्ना आमकां ये स्पिरिच्युअल परिपक्वता म्हळ्यार स्पिरिच्युअल आमकां आमी डेव्हलप जाता ग्रोथ जाताची आमी केन्ना जप करता कृष्णाले लिले आयकता गेल्यार तेन्ना तेंची एक समाधी म्हणून प्रभुपाद सांगता कृष्ण प्रज्ञे प्रचार करची समाधी म्हणून सांगता प्रभुपाद तुम्ही योगा कर मेडिटेशन कर एकांत स्थळार बसून हे करचे नाका नाका तितले ते एक कंट्रोल केला म्हणटा समाधी आमगेली समाधी तशी न्ही आमगेली समाधी कशी म्हळ्यार आमी पुरा कडेन प्रयाण करता प्रवचन करता बॅक टू गॉड हेड पत्रिका दिताची आनी रस्त्यार पुरो संकीर्तन करता सदांच कृष्णा विशय आलोचन करता कृष्णा खातीर काम करता अशें तो अत्यंत योगी अत्यंत उच्च योगी म्हणून प्रभुपाद सांगता आमी तशी आनी अर्जुनाक कृष्णान हेंच सांगिल्लें म्हाकाची उडगास करी युद्ध करी म्हणून सांगिल्लें तशीच आमी केन्ना कृष्णा विशय आयकताची कृष्णाल महिमा सांगताची स्मरण करताची केन्नाय आमी चैतन्य महाप्रभूले योद्धा सोल्जर जावन
आम्ही युद्ध करका युद्ध ये कलियुगांतू ये बद्ध आत्माक वैर काडचेची एक युद्ध कलियुगांतू युद्ध करका म्हणून प्रभुपाद सांगता. तशी प्रभुपाद नैरोबीन तो प्रचार करता. प्रभुपादाले एक मेन असेल प्रचार आणि बुक डिस्ट्रीब्युशन. निजांत कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ती विना नाही तार प्रवर्तन. कलियुगा धर्म कसले कृष्ण नाम संकीर्तन जलरी कृष्ण शक्ती विना कृष्ण शक्ती ना जल हे करू का प्रवर्तन करू जाईना म्हणून सांगता. जलरी निजांत प्रभुपाद एक शक्तावेश अवतार शक्ती कृष्णाने शक्ती दिले निमित्त प्रभुपादाक हे प्रचार करू का जल्ले. निजांत अवतार म्हळ्यारी वैची लोकांत सकल येवचे तक अवतार जलरी या पुरा प्रभुपादान कसं लेखील काम पुरा सक्सेस जावच्या कथे एक शक्ती कृष्णाने दिलेले शक्ती त्या निमित्त प्रभुपाद एक शक्तावतार. 1968 तो 1971 बुक आज लास्ट चैप्टर 1968 तो 1971 तनक प्रभुपादाल कसल पूरा सकल प्रोग्राम आशिल्ले सांगता. प्रभुपाद एक शक्तावेश अवतार म्हणून सांगता. पृथ्वी ते आचे यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है बे मोरा नाम म्हणले प्रभुपादाक या करच्याक देवाने शक्ती दिले. चैतन्य महाप्रभू कृपे गुरु महाराजाले आज्ञे ते परिपालन कोचे एक दृढ संकल्प हे पूर प्रभुपादाक एक शक्तावेश अवतार म्हणून सांगता. या युगात परिशुद्ध भक्त स्वयं कृष्णाची प्रभुपादाक ह्या शक्ती दिली म्हणून. तशी या प्रभुपाद नेक्स्ट मायापुरांतू लँड घेवचे ऑक्टोबर 1897 तो प्रभुपाद 5 वार रब्बून इंडिया प्रयाण करता. इंडिया मुंबई कलकत्ता देहली तो वत्ता मायापुरांतू जाग घेऊन मुंबई कलकत्ता तो ते नवे सेंटर एस्टॅब्लिश करूक आणि भारतांतू प्रचार करूक मस्तू प्रयास करता. तागेले शिष्यांक पूर सक डेलिगेट करता खंय वचका कस इंडियान खंय वचका म्हणून प्रचार करचो पळयत. सो नेक्स्ट बुकांतू इंडियान कशी प्रभुपाद सेंटर ओपन करता कशी प्रचार करता म्हणले आम्ही नेक्स्ट अंतू पळया. तशी प्रभुपाद इंडियातूची श्रम करताना प्रभुपादाल उपदेश केदनाय सक्सेसची प्रभुपादाक सक्सेस जावन प्रभुपाद हಳ್ಳಿ ग्रामांतू प्रभुपाद हे कृष्ण संदेश पावयता. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. नेक्स्ट बुक या 4th बुक कंप्लीट झाला आजी. नेक्स्ट सॅटर्डे तो 5th बुक. हरे कृष्ण माताजी ऐकना म्यूट हरे हरे कृष्ण माताजी. तुम्ही भारी सुंदर जाऊन आमक पूरा मन आवत तशी प्रभुपादाबद्दल पूरा चंद करून सांग माताजी. बत्ती धन्यवाद माताजी. तुम्ही सांगील थोडशे सांगच्याक बेगीन प्रयत्न करता संक्षिप्त जाऊन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रभुपाद जगद्गुरु म्हणकीची ते नारद मुनी म्हणकीची हांगा थंय ट्रॅव्हल करता उरतशिले तांणी एक कडेन उरन आशिल्ले. नारद मुनी कशी पुरा कडेन प्रचार करच्या वत आशिल्ले तशी ते प्रभुपादजी बी वतर आशिल्ले म्हणून सांगले तुम्ही. आणि तशीची लंडनांत ऑगस्ट 1971 लंडनांत गेल्ले. ते लंडनांत भरती कोल्ड आणि डार्क आणि पावस पडता उरतशिल्लो. हांकां जॉयंट पेन हेल्थ इश्यू सुमार जाले. ते वॉर्निंग दितर आशिल्ले तांकां हेल्थ तांकां. जाल्यार बी तांणी सुमार इतले बुक डिस्ट्रीब्युशन प्रिंटींग अनेक ते करता उरले. तांगे हेल्था बद्दल लक्ष दिना जाले. श्यामसुंदराक बुक मॅरेथॉनांत बुक्स प्रिंट करचे धाडले जाल्यार तो प्रिंटींग जायना म्हणून सांगचा लागले. प्रभुपादाक भरती बेजार जालो. ते दुसऱ्या लँग्वेजेसांत बी प्रिंटींग करका म्हणून भरती सांगच्या लागले. कृष्ण प्रज्ञा हरडू सुका म्हणून सांगचे लागले. तशीची
हांव इतलें मानतार जाला जाल्यार बी मुगेलें हांव काम करतर आसा जाल्यार तुमी बी कर का हे पुरा डिस्ट्रिब्युशनाक बरी हेल्प कर का प्रिंटींग करूं काची म्हूण सांगलें कडेर तुमी पुरा प्रिंटींग तुमी पुरा प्रिंटींग करनाशी डिस्ट्रिब्युशन करनाशी उरल्यार हांव कसल्याक ट्रान्सलेट कर का हें ट्रान्सलेट करून कसो उपयोग म्हूण सांगच्या लागले जशी जपान निपान कंपनी प्रिंट करताची म्हूण सांगलें प्रभुपादान बुक मॅरेथॉन बुक डिस्ट्रिब्युशन पुरा लोकांक बुक डिस्ट्रिब्युशन करता म्हणून भरती भरती प्रचार करले बुक्स तांगेल पुरा काही हे मंगळूर एकादशी तुम्ही आम्ही माताजी बी मंगळूरान एकादशी दिवस फुल भरती बुक डिस्ट्रीब्यूट केले म्हणून सांगले माताजीनं आणि हे कृष्ण प्रज्ञात येवच्याक बुक डिस्ट्रीब्युशन होड खंयचे काम ना तेजीनं ते बुक डिस्ट्रीब्युशना निमित्त आम्ही प्रत्येकल्यान बी बुक मॅरेथॉन चलतर आसा ताका प्रत्येकल्यान बुक पुरा लोकांक डिस्ट्रीब्यूट करका एक 5 पोणी भगवत गीता आणि हे डिस्ट्रीब्यूट करका म्हणून सांगले माताजीनं